गोयचे बजेट 8 फेब्रुवाराक मुख्यमंत्र्यान केले जाहीर। प्रधानमंत्र्याचे गोय भेटेचे फाटभुंयेर 6 तारखेचे विधानसभेचे कामकाज 10 तारखेक। बीएससी बसके उपरांत विजय उलयलो। प्रदेश काँग्रेसीचे लोकसभेच्या दोन्ही सीटांचेर उमेदवार घालपाची तयारी। इंडी अलायन्साचे निर्णयाक रावल्यात। 27 तारखेक काँग्रेसीची स्क्रीनिंग कमिटी गोंयान युरी उलयलो। खासगी राना वाठाराविशीं अधिसूचित नेमांक आव्हान दिवपी गोवा फाउंडेशनाची याचिका सुप्रीम कोर्टान मारली भायर। सुधारित नेम चालीक लावंक गोंय सरकार मेकळो। कर्नाटकी डीपीआर गोंयाक मारक, गोयचेर अन्याय। म्हादय प्रकल्प अभ्यास समितीचो निष्कर्ष। केंद्रीय उदका आयोगाची दिशाभूल, गोंयान डीपीआर न्हयकारचो म्हूण शिफारस। गोंय विद्यापीठाचे हॉस्टेलांतले मेसांतले जेवणान अळी। मेस कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करात। NSUI पावले विद्यापीठाचे रेजिस्ट्रारा मुखार। नवो टेंडर काडपाचे रेजिस्ट्राराचे उतर। दोन 2024चे वेंचणुकेक पयलेच फावट मतदान करतल्यांनी सुचोवण्यो नमो ॲपा वरवीं धाडच्यो। मुख्यमंत्र्याचो उलो। मतदार दिसाच्यो देशभर कार्यावळी। प्रधानमंत्र्याचो व्हर्च्युअल संवाद। लोंडा वास्को रेल्वे मार्गावेल्या रामनगर अनमोड वाठारांतले डबल ट्रॅकिंगाचे काम तडीक। अनमोड घाट ल्हान गाडयांक उक्तो। महामार्गाच्या कामा खातीर जड गाडयांक रातची एंट्री। आणि वेर्ना उद्देगीक वसणुकेत गॅस लिकेज। अदानी कंपनीचे अंडरग्राउंड गॅस सप्लाय पायपांतल्यान गॅस लीक। गॅस लाईन बंद करून परिस्थिती हाडली आटप।